आयज आमी पयले वाचपान पळयलां कशे भाशेन देव फुडाकार घेता आपल्या मुण्याऱ्याक राखच्याक आनी सांबाळच्याक. दुसरे घडयेक भोंवतणी आसात ते पातकांत जियेतात, पूण तांचे पाथोक हांकां लागोन जावच्याक तो तांकां राखता आनी सांबाळटा. आनी हे घडोवन येवच्याक ताणीन ताच्या हुकुमा प्रमाणे सगळें करूंक जाय. ते दिसूच म्हाका कोण एकलो म्हणूंक लागलो, हांव मोटरसायकल घेवन वेतालो आनी म्हज्या मनांत आयलें की हांव ते सायडीन वचोंक फावना म्हणून. तरी पूण ताणें तें नाकारलें आनी गेलो आनी पडोन बरोच जखमी जालो. ह्या अणभवांतल्यान तो मागीर म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर, देवान म्हाका शिडकायल्लो पूण हांवें ताचें आयकोंक ना, ताका लागून म्हाका पळय वायट जालें. हांव देवाक दिनवासतां कित्याक तो म्हाजो सदांच जे राखता म्हाका, सांबाळटा म्हाका, पूण हांवें ताचें आयकोन तें करूंक जाय. तर ह्या पयल्या वाचपान कितें पळयता, आब्राम आयकोता पूण ताचो भाचो लॉट आयकोना. जबरदस्तीन ताका ते काडून वतात भायर, ताका ताचे बायलेक आनी ताच्या दोगां चेडवांक. वयर गेल्या उपरांत तो म्हणटा, ताका सांगता ते वयर वच रे बाबा, दोंगरार वच. ना म्हणटा हांव सकयल येतलो. आनी देवान ताचें आयकलें, पूण थिंचोरय मागीर ताका पिडापीड जावंक लागलें. ताची बायल ताका सांगलेलें ताका फाटल्यान वळोन पळयनाका म्हणून. तिणेन पळयलें आनी ती मागीर मिठाचो एक पुतळोच जालो. हे भाशेन तिणेन आपणाचेरूच खास्तीचें फॉर्मोण मारलें आनी ते खास्तीचें म्हणल्यार तो परिणाम तिचेर जालो. हे भाशेन आमी देवाचें आयकोना जाल्यार अशें घडटलें. ताचें उतर आमकां सदांच प्रेरणा दिता कशे भाशेन जिवंक जाय पळय तें.